मिसाची सुरवातेक सगळी उबी रावन आमी गायन गावया. 30 सर्वेस्पराची सेवा करात. पान 15 830 पेज 15. Ulasali सर्वेस्पराक वाकाणा सगळ्या मुच्यान देवाकाय कोरा. Ulasali सर्वेस्पराक वाकाणा सगळ्या मुच्यान देवाकाय कोरा. सर्वेस्पराची सेवा कोरात, आनंदांताची बोकी कोरात. Sorgita gaun gaun vido sora, soto sania deva buka. Alleluia, 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 alleluia. Ulasali सर्वेस्पराक वाकाणा सगळ्या मुच्यान देवाकाय कोरा. Ulasali सर्वेस्पराक वाकाणा सगळ्या मुच्यान देवाकाय कोरा. सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले एमिलियाना कुतिनो देवान सुरकीचे राजपाव करूंक मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समृप्ता मेविवा गोसाल्वीस देवान तिचे आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी पाव करूंक सगळे वायटा विघ्नांतले राखवान सांबाळून म्हूण मागुया. दोंदरे हे वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता क्लॅरिन फेर्नांदीस, डॉमिनिक फेर्नांदीस, एली रोशा, मोनिका फेर्नांदीस, जॉर्ज फेर्नांदीस, Antonio Martins, Fila Fernandes, Berta Montero, Jesuno Silveira, Norbert Vegas. सायबीरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. सांतिसिमो, जुसे एलायस आनी मानुएल वेगस, मार्टिन्स मोरोड, फ्रांसीस फेर्नांदीस, दुर्गावाडी, सावियो डी सिल्वा, व्हडलेंबात्री, मोतेस फेर्नांदीस, कार्दोस वाडो, सिल्वेस्टर फाल्कांव, केरन, पीटर रॉबर्ट्स, नोमशींत, टिनो देसा, नागाळी, निर्मळ ब्रागांसा. सायबीरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना केद भाशेन सायबीरमाची विनवणेन ह्या कुटुंबान शांती कुशालकाय बरेपण फाव जावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे बहीण मानू दर एक मिसाची भेट आमकां देवाच्या मोगाची आनी देवाच्या आसण्याची खुणा सावन आसा. जितले पावटी हांव मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तितले पावटी हे देवाचें आसणें हांवें म्हज्या जिवितांत अणभवूंक जाय आनी की देवाची कृपा घेवन म्हज्या जिवितांत येतल्या सगळ्या ताळ्यांचेर जैत व्हरून म्हज्या जिवितांत ही नोसरणी हाडूंक हांवें वावरूंक त्या जेजूक भेटूंक ही म्हजी तयारी जावंक जाय. तरीच कृपा हेंच बळ आमकां सण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगाचें पेकोवणेचें जावंक पातक्यूस कोत म्हूण देवाची काकुती आमुलो मारुया. आनी कळसांत दूख धरून आनी देवाचे काकुती कुलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो पुण्याव चारूच सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हांव म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो अपराध. हे भासोत बाग्यो सदांच वार मारे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somiaka kutko, Somiaka kutko, Krisaka kutko, Krisaka kutko, Somiaka kutko, Somiaka kutko. प्रार्थुया. तो सोबीर उगीच रावून तुमचे कासकी ते सावन तेव्हा आमकां दवरात. मैमेवत देवा, सोर पदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी कोऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर. हे मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येताय राजबूत चलयताय सासना. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हजे कुडींत तिकान करून रावना म्हूण हांव जाणो. बरें आवंड्यांक म्हज्या हातान आसा खरें, पूण तें कशें करचें तें म्हाका कळना. तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बोगोर जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव करतां. म्हाका नाका तें हांव करतां म्हणटच म्हजें सवें बिराड करून रावलां तें पातोक तें करता हांव न्हय. देखून हो नेम हांव देखतां. बरें करूंक सोदतां तेन्ना वायट म्हज्या हाता लागींच आसा. भितरले भितर देवाचे स्मृती विशीं हांव संतोसतां, पूण म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी वेगळोच एक नेम हांव पळयतां. तो गिन्यानाच्या नेमाचेर झुजता आनी म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी आसात ते पातकाचे नेमांक तो म्हाका बांदून दवरता. कसलो म्हूण निर्भागी मुलीस हांव, मरणांक ओंपलेल्या ह्या कुडींतलो कोण म्हाका निवारतलो. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवाचो उपकार मानुया. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजें नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. म्हणुया. तुझे नेम आमकां शिकोय सर्वेस्परा. गिन्यान आनी जानवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या यादनाचेर पातयेतां. तूं खरेंच बरो, तूं करताय त्या सगलें बरें. तुजें नेम म्हाका शिकोय. जबाब. तुझे नेम आमकां शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या चाकराक बसायलेल्या ते पोरमोणे तुज्या मोगान म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोनवालायन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वाचतलो, कित्याक तुज्या समृद्धीच्या आसा म्हजो संतोश. जबाब. तुझे नेम आमकां शिकोय सर्वेस्परा. तुजी यादना हांव केदीच विसरची ना, कित्याक तांचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळताय. हांव तुजोच तर म्हाका निवार. तुजी यादना म्हाका पालोवंक सोदता. जबाब. तुझे नेम आमकां शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्परा, soy, सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, soy, सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, soy, सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, soy. बापा, सरकार आनी पत्नीचे दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवेंच ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्परा, soy, सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, soy, सर्वेस्परा.
सोबेस्पो तुमचे सोबे आसूं Luga bormore Gesù Cristace sububotoma जेसून लोकांक म्हणलें ओस्तोम ते तावन एक खूब चडोवन मांडटात तें पळोवन तुमी रोखडीच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा आनी दोखणीत तावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात गोरमी जातली आनी तशेंच घडटा आरे दोंग्यानो प्रितुमेचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणात काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर नीट सारकें कितें तें तुमचेच तुमी कित्याक थारायनात देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत दीत आनी कोसाब तुका बोणकोणीत काडीत निमाणी दोमडी फारीक करीसर तुयचो तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका सांगता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने म्हजे बीन मानो आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचो एक दीस शेवट जातलो म्हण सगळे आमी जाणप आनी जायते जाणांक आपल्या जिविताची शेवटाची भिरांत दिसता केन्ना आपणाचेर मरण येतलें कितें आपणाक मेवतलें आपलें कितें जातलें हांव देवाचो सुशे पावतलो स्वर्गीचे राज म्हाका फाव जातलें वो परगोतरेन इफेन हे जायते प्रस्न जायते दुबाव आनी की भिरांत थोड्याच्या काळजा मनात पूण म्हजे बहीण मानू दर दिसाक हांव म्हजें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जियेता दर दिसाक म्हज्या जिविताची पावलां देवाच्या उतरा पोरमोणे जोर हांव मागता आनी दर दिसाक हांव म्हज्या जिवितांत ल्हान ल्हान बऱ्यो कोरण्यो करूंक भावरता जाल्यार म्हजे भयण मानू दुबावूच ना म्हाका देवाचें बरेंपण फावो जातलेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी नोदर मारता तेन्ना भाग्योत पावलो रोमकारांक बरयलें भाग्योत पावलो इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग बरें आनी वायटा मदें तो म्हणटा म्हज्या जिवितांत म्हजे भितर बरें आसा आनी तें बरें करूंक हांव आवडेता पूण एट दी एंड हें वायट करूंक हांव पावता आमचे जिवितांत म्हजे भयण मानू आमी बरें करूंक वावरता आमचें मन आसा आमचो आवडो आसा बरें करपाचें बरें विचून काडपाचें पण समटायम्स आमी कितें जाता आमी जें करूंक नाका तें आमी करता पूण फुडें आमकां भाग्योत पावलू सांगता ह्या म्हज्या जिवितांत आसा पूण देवाची कृपा म्हाका आसा जेजूच्या बळान जेजूच्या कृपेन हांव म्हज्या जिवितांत बरें करूंक वावरता आनीक वायट आसा तें पयस करूंक वावरता आनी आमच्या जिवितांत म्हजे भयण मानू दर दिसाक अशेंच जावं गरजेचें दुबाव बिणें आमचें मन एक एक पावटी बरें आसा आनी जायतें आमचे भितर जें बरें आसा तें आमी करूंक सोदता बरें तें आमी विचून काडूंक सोदता पूण एक एक पावटी आमी पातोक आदारता ओ वायट आसा तें विचून काडटा पूण दर दिसा की देवाची कृपा आमकां आसा आनी की देवाची कृपा आमी मागूंक जाय आनी हेच देवाचे कृपेन आमच्या जिवितांत जें वायट आसा तें पयस करूंक आनी सदांच बरें आसा तें विचून काडूंक आमी वावरूंक गरजेचें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारुया पयली वस्त थंयसून आमकां नियाळूंक मेवता जेजू करीत भाशेन लोकांक म्हणटा हो काळ पारकूंक तुमच्या जायना जर तर पावस केन्ना पडटलो ओत केन्ना येतलें तें तुमी पारकूंक जाणात म्हजे भयण मानू जेजू जो देवाचो पूत तांचे बरोबर आसलो आनीक जेजू तांचे मदें जायत्यो मिलाग्री करतालो पूण तरी आसतना ह्यो कुणां पळोवन ह्यो मिलाग्री पळोवन जेजूचे आसने तांचे मदें आसा वो देव तांचे मदें आसा हें मानून घेवंक ते चुकतात
आनी मानून घेवंक आपल्या जिवितांत नोस्तोन्य हाडूंक बदलणे हाडूंक ती चुकतात. आमच्या जिवितांत मोज भयण मानू हे देवाचें आसणें वेगवेगळे तरेनी हाजीर आसा. आनी एक एक फावटी आमी चुकता. पूण मोज भयण मानू, जितलो हांव मानून घेतलो, जितलो हांव हे देवाचें आसणें आसा तें अणभवतलो, तेन्ना दुबावूच ना मोज भयण मानू, देव म्हाका सांडचो ना. हांव देवा बराबर आसतलो आनी देव म्हजे बराबर वाट चलतलो. गरज आसा ज्यो कुणां आमच्या जिवितांत घडटात ते कुणा वरवीं, वो ज्यो मिलाग्री आमच्या जिवितांत घडटात ते मिलाग्री वरवीं हें देवाचें आसणें अणभवंक, देवाचें बरेंपण पळोवंक. सुखान तशें दुखान देखून देव आमच्या बराबर आसा, देव आमकां सांगात कोत्ता. हो भावाट आमकां जोड्याकल्याक आसूंक जायो आनी हें देवाचें आसणें आमी अणभवंक जाय. आनी निमाणी वोस मोज भयण मानू, आमचे मदें जावं ते कुटुंबांत जावं, शेजाऱ्या मदें जावं, समाजांत जावं, वा इश्ट मित्रां बरोबर जावं, वेगवेगळे तरेचे प्रस्न प्रासतात. आनी हे प्रस्न आमचेच मदें आमी समजीकायेन ते आमी सुटावे करूंक गरजेचें. नाजाल्यार जेसू म्हणटा ते भाशेन नितीदारा सशी वचत, नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत घालीत आनीक बोणकोणीत पडत. सो आयज मोज भयण मानू, आमच्या जिवितांत ह्यो दुस्मानकाय उप्रासलेले आसात, वा आमी एकामेका लागीं उलयनात. सिंपल थिंग्स जे आमच्या लागीं सुटावे करूंक जातात. आनी एक एक फावटी आमकांच आमी बोणकोणीत कशीं दवरता. सो गरज आसा जावं तो फॅमिलींत कितें तरी प्रस्न आसा, जावं तो आमच्या शेजाऱ्या मदें कसलो प्रस्न आसा, वा पवित्र सभेंत कसलो प्रस्न आसा, ते आमी बरे भाशेन बसून समजून घेवंक, एकामेकाक आयकूंक घेवंक, एकामेकाक उलोवंक दिवंक, हे भाशेन मोज भयण मानू तो प्रस्न सुटावो करूंक जाता. आनी आमच्या जिवितांत हें बरेंपण आनी आमच्या जिविताची ही तयारी जेसूक भेटूंक आनी सर्गीच्या राजाची वाट चलूंक. तर मोज भयण मानू, हीच कृपा, हेंच बळ आमकां सोनेकल्याक मागुया. भेटवणेक आमी गायन गावुया. सी 40 वेदीचे उंड्या सवे पान 40 सी 43 पेज 46. वेदीचे उंड्या सवे आमची काळजा म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोड पुतबिदार देव बापाक मानता दुसरें सामून मागात. तुमच्या दातले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिले आमच्या सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेव. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटलेल्या हे पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. मागता तुज्या पुता जीवचें नांव बीन. आमेन. सोर्बिस्पोत तुमची सभा आसूं, तुमची सभा आसूं. आमची काळसां पारुया. आमची सर्वेस्पराक सोर्बिस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सोर्बिस्परा पवित्र बापा, सोर पोतबेदारा सासनाचे देवा, सोय काळ सोदता जेव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुपता, जिव्या भावांतल्यान ताचें पुनर्जीवन पोंडपर घडटा. तीर बरबशान ताचे मोहिमेमत येण्याक ओत रेखता. देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगातली
निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. Povit, 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 dolvaraco, sorbe, sordu, sorgami, solsar volea, tucea voi pova. बापा करस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कोळ्याचें रगत पातकाच्या बॉक्सान मिरच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. ह्या म्हज्या उगड्यासाक करात. बावट्टाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी बोरोची बणबणा पोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जुच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिवितात चुंडा सर्वांची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेवची कुड्या रोगोस शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमचे भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुद्दां मेले ते आमच्या गोच्यांची आमच्या भावा भयणाची इश्मित्रांची काकूट कर. तांकां तुजे शाकोतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोसळीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची मायस सांगाती भाग्यो झुजे तिचो पोती भाग्यो धर्म दोता भाग्यो सुसेवास सामिगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता पुरबी. त्या जेसू वोवी त्या जेसू सांगता त्या जेसू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. म्हजो बरी मानो बरें आनी वायट मिसाणां बरें कितें आनी वायट कितें तें तूं सदांच बरें तें विचून काडूंक बरें तें करूंक देवाची कृपा गरजेची. सो देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया आनी ते देवाचे कृपेन आमी जिवंक कृपेन वाडूंक आनी देवाचे कृपेन बरें तें विचून काडूंक आनी वायट तें पयस करूंक जेजून शुक्ले प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या
तुझें नाव पवित्र, तुझें राज आमकां यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताडले पडदी नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा स्टोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितां समस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंड्या राजू क्रिस्ताची येण्याक आमी भरवशान उतरेकता. तर आमकां दुशिवदाक आकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोमी आजच क्रिस्ता तुमच्या दोरताक म्हणले, तुमकां शांती दोत्ता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, म्हज्या पयसुबीच्या भावाटाचेर दिसका, आमच्या कशे परमतिका शांती दिया, तुस्कायक वटांत सांबाळ. जी येता राजवट चलयताय शासनाच्या शासनात. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेक मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कटलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती, शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळी सुभागी. सोबिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियाच्या वेळार गायन गावया. D8 दुलोब जेजू मोगाड उदार पान 51. D8 पेज 51. दुलोब जेजू मोगाड उदार हितो मोवाळी सांचो Sobu bridi portolo, apro
प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमचे बापा, या सर्गीच्या जेवणात पोत्तून पोत्तून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवचें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक सपून समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जे क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हाज्या बहीण मानो, फाल्यां आमचो पादविकार आपल्या याज्ञिकपणाची 25 वर्सां समोरपता. देवाक आमी दिनवासुया वाखाणुया आनी सकाळी पयलें 6:30 वाजता मिसार आनी तशेंच 7:30 वाजता मिसार आमी देवाक दिनवास दिल्या ताचे पासत मागतले. आनी सांजेर 6 वाजता मिसाचें बलिदान आसा तेवूय मिसार आमी देवाक दिनवास दिल्या आनी फादरा पासत मागतले. तर पादविकाराक तुमच्या मागण्यांक दोचे म्हूण मागता. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमची सवय आसूं. असोत पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. मागणे सामंगेली सामंगे महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवो म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या तोलबाराच्या कोरा देवाचे पदवे सैताना आनी सगळ्या खोट्या आत्म्या एमकोणान लोटून घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूं आख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया पवित्र बेट मिसाची F 17 पान 9 आनी 3 F 17 पेज 93.